चेडवाची मॉलेस्टेशन बाय पी टीचर मोडपे स्कुलान ही जबाब विचारपा खातीर पुलिसांक PI कडेन आमी मेळपा आयिल्ले की आजून पर्यंत कल्प्रीट अरेस्ट जाला कोण कोण हितून कस्टडीन घेतल्या कोण कोण कस्टडीन घेतल्या इन्क्वायरी केल्या कितें इन्क्वायरी पावल्या हे सगळें विचारपा खातीर आमी हांगा येयल्ले आशिल्ले तेच बरोबर आमी तांकां हिवूय म्हायती दिली 2 म्हयने जाले की ही आमी कंप्लेंट जी आहा जी विक्टीम आमची चेडो-भुरग्यान कंप्लेंट दिली मॅनेजमेंटा कडेन मॅनेजमेंटाक 2 म्हयने जाले ही सगळी गजाल घास्त थंय 2 म्हयन्यांक मिटिंगी चलता एक्स स्टुडंट्साची मिटिंगी म्हण पेरंट्साची मिटिंगी ह्या स्कुलांनी चलता आनी एश्युरन्स मेळटा विक्टिमाच्या पेरंट्सांक एश्युरन्स मेळटा की आमी योग्य ती कारवाय करतले म्हणून पूण योग्य ती कारवाय जायनासतना 2 म्हयने उलटले तरी पूण तेंचे कडेन कांय अपेक्षा ना कांय अपेक्षा नासतना वयल्यान हे मॅनेजमेंट तेन्ना आमकां एक्सपोज करता की हे हो जो कल्प्रीट आहा हेजी आनी 5 कंप्लेनी आहा 5 कंप्लेनी अश्यो जाल्या आनी त्यो सगळ्यो फायली लावन आहा तेजें कांय ते जावना आमी शॉक सगळे लोकूय शॉक आहा इतली कंप्लेनी जाता आनी तेजेर इन्क्वायरी कांय जायना आनी ही 6वी केस आमची आहा आनी हे 6वी केसीचेरय कांय जायना म्हणून आमी FIR नोंद केला विक्टिमान पेरंटांनी नोंद केल्लो आसा जेन्ना आमी विचारना ह्या मॅनेजमेंटाक पेरंट्सांनी विचारना की तुमी कित्याक लागून ह्यो केसी थापता आनी कित्याक लागून हे उलगडो कित्याक करना आनी हेजेर कित्याक इन्क्वायरी करतना कित्याक इन्वेस्टिगेशन करना तर ते सांगता की स्कुलाचें नांव पिड्ड्यार जाता आनी स्कुलाचें नांव पिड्ड्यार जाता जाल्यार आमी अन्याय जाता म्हणून आमी कितें अन्याय सोंसपाचो हो एक प्रश्न आहा ते शिवाय अशें दिसता की हें दाखोवपाचें सांगपाचें हें म्हणून अशें दिसता की तेंचे भितर आनीकय कितें तर षडयंत्र आहा आनीकय कितें तर तेंचे भितर आहा अशें आसूं शकता की बाबा तूं म्हाजी कंप्लेंट एक्सपोज करता जाल्यार हांव तुजी कंप्लेंट करता म्हणून ह्यो धापता काय असोय हो प्रश्न निर्माण जाता कित्याक तितून भितर एक कंप्लेंट हेजी आसा टिचराची आहा टिचर सांगता की खुद ह्याच कल्प्रिटान आपल्याचेरय बळजबरी केल्या म्हणून हें कितें चलना हे कितें हे शो आतां लोक हें आयकोन सगळे भिल्ले आहा त्या स्कुलांत आमच्या भुरग्यांक एडमिशनाक घालपाचें काय ना घालपाचें हें सगळें आहा म्हणून हेजेर थोरो इन्क्वायरी जावपाक जाय म्हणून आमी ह्या पोलीस स्टेशनार आयल्या PIक सांगपा आयल्या हेजेर थोरो इन्वेस्टिगेशन कोण जें कितें आसा पळय न्हू ते कोण हितून गुंतल्या तेंची सगळी इन्क्वायरी सगळें इन्वेस्टिगेशन लोकमुखार येवपाक जाय आनी लोकांक न्याय मेळपाक जाय हेंच आमचें हें सांगपा खातीर आमी आज येयल्या आनी हें आमचें प्रायर स्टेज आहा लोकांची लोक जमले आहा लोकां भितर हें कळना हे स्कुलान कितें कितें चल्लां तें आनी हेजे मुखार जर तर हें जायना जाल्यार हेच लोक निदर्शनाय काडटले एज्युकेशनय करतले पूण न्याय मेळपाक जाय ते चलयेकूय न्याय मेळपाक जाय आनी फुडारा येतले आमची जी भुरगीं आहा जी तेतून शिकता तांकांय न्याय मेळपाक जाय लोकां मदीं हेंवूय जालां की बाबा आनी कोणाक कितें कितें घडलां कोण जाणा कोणान सोंसलां आसतलें हो प्रकार जावपाक जायना आनी हे एज्युकेशन इन्स्टिट्युशना सारकें आमी सोंसपाना आनी आमी बर्दाश्त करपाना हे खातीर आमी हें दितलेत आनी आमी आतां सांगून येयल्या PIक हेची इन्क्वायरी आनी हेजें इन्वेस्टिगेशन क्लियर जाय कोणाच्या दबाव अंडर जावपाक जायना म्हणून हेंच आमी सांगपा खातीर हांगा हे आमी आयज गॅदर जाले राजेश PIन आमकां सांगलां आमी इन्क्वायरी करता जे कोण आसा पळय जो कल्प्रीट आहा इन्क्लुडींग हेडमास्टर इन्क्लुडींग टिचर जे टिचरां पयलीं सांगलेलें की बाबा अशें अशें घडलें म्हण टिचरान कांय आवाज केलो ना हेडमास्टरांनी हें करना पॉस्को एक्ट अंडर आमकां PIन सांगलां की ते अंडर बेली एप्लाय केलो म्हणून बेली एप्लाय केली म्हणटा आमी तांकां अरेस्ट करपाक शकना पूण आमची इन्क्वायरी आहा म्हणून सांगलें तेंच्यांनी पूण आफ्टर 5 तारखेक जेन्ना हियरींग जातलें तेन्ना आमची कंटिन्यू इन्क्वायरी जातली आनी आमी पारदर्शक अशें इन्वेस्टिगेशन करतले म्हणून सांगलें तें आमकां एश्युरन्स दिला ते हेजेर आमी सॅटिस्फाय जावन म्हणजे थोडक्यान सॅटिस्फाय जावन आमी हें केलां त्यो आनी 5 कंप्लेनी आसा त्यो कित्याक रजिस्टर करिना पुलीस स्टेशनार त्यो म्हणटा तेणी आमकां सांगलां ह्यो गजाली आमकां खबर ना आनी आतां तुमचे कडेन कितें पुरावो आसा आमचे कडेन पुरावो जेन्ना आमची मिटींग जाल्ली जेन्ना मिटिंगेक तेणी एक्सपोज केले आनी ते रेकॉर्डिंग आमी ताका दिलां आतां हे पळय 5 कंप्लेनी तुमी त्यो 5 कंप्लेनी ज्यो आसा त्यो घ्या म्हणून सांगलें आमी आनी तेजें इन्वेस्टिगेशन सडतोड जावं जाय म्हणून सांगलें आता तुम्ही इन्क्वायरी मागल्या की कोणाचे ते सिंगल टिचराचेर मागल्या काय टोटल मॅनेजमेंटाचेर मागल्या सिंगल टिचराचेर आनी इन्क्लुडींग मॅनेजमेंट इन्क्लुडींग हेडमास्टर आनी इन्क्लुडींग जे टिचर
जे हे धापपाचे ते करताले प्रयत्न करतात तेंची सगळ्यांची इन्क्वायरी आमी मागल्या आनी ते प्रमाणे आमकां तेणें एश्युरन्स दिला आमी हें करतले म्हणून दॅट्स ऑल. जें पळय आतां घडलां तूं म्हाका जाल्यार दिसता सामकें मॅनेजमेंट हितून सामको फॉल्टी आहा. कित्याक जेन्ना मॅनेजमेंटा कडेन ज्यो कंप्लेनी येतात जेन्ना 4-5 पयलीं तेंचे कडेन कंप्लेनी आयल्यो त्यो तेणी लिपोवन दवरल्यो त्यो कांयच केलें ना. आनी ही जेन्ना केस आयली तरी टील डेट तेणी पोलिसेन वचून थंय कंप्लेन बाबा लॉज करुना. जेन्ना फॅमिली फुडें येता 2-3 म्हयन्यांनी जेन्ना फॅमिली फुडें येता आनी ते पोलीस स्टेशनार येता पोलीस स्टेशनाचेर कंप्लेन दिता तेन्ना मॅनेजमेंट एक्टीव जाता. एक्टीव कितें जाता आपली सेफ्टी पळोवपाक. आज मॅनेजमेंटाक फक्त इतलेंच पडलां की स्कुलाची सेफ्टी स्कुलाचें नांव बदनाम जावपाक जायना. जेन्ना तेंचे पेरंट्सान की ज्यो 5 केसी पयलीं जाल्ल्यो प्रिंसिपला कडेन आयल्यो त्यो मागल्यो तेणी त्यो दिले ना. आनी टील डेट इवन आतां पियान सुद्दां सांगलां की ह्यो आमी जेन्ना मागपाक गेले तेणी सांगलें की रिटर्न तशें कांयच ना हें जें आसा पळय सगळें तें ओरली म्हणून. पूण आमकां इतलेंच जाय जे पळय मॅनेजमेंट जर हितून फॉल्टी आसा जाल्यार तांकां पनिशमेंट हो सगळें जावपाकूच जाय. आनी जो पर्यंत हेजी सोक्षमोक्ष लागना तो पर्यंत आमी गांवकार रोगी रावपाना. ते सगळे तेजेर त्या टीचर पी टीचर सगळे PE टीचर एज वेल एज ऑल द कमिटी मेंबर एंड मॅनेजमेंट ऑल्सो. आनी हितून कशें आसा आतां 2-3 टिचरी आसा तेंचें आमी नांव घेवपाक शकना. जेन्ना प्रूव जातलें तेन्ना सगळे लोकां मुखार येतलें तें. ऑलरेडी आमी आतां PI कडेन सांगलां. ह्यो 5 केसीस जाता कोणाचेर 5 केसी आसा तितून 2 केसी टिचराचेरूय आसा. सगळे मडकं विलेज हय सगळे मोडते लोक मोडते